हांगा मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवपाची गरज आसा बिकॉज होम डिपार्टमेंट कम्स अंडर द त्यात लीडर इन्वॉल्ड आसा पळय तुजो डेप्युटी स्पीकराचें नाव आसा एसपी रँक एसपीचें नाव आयलें भितर पुलीस कस्टडीच्यान चलून भायर गेला पळय ताणें क्लियरली सांगला की आपल्याक पुलिसांनी पळयला म्हणून तो सांगता आपूण सरेंडर करपाक रेडी आहा म्हणटा तो क्रायमाक दिया आपल्याक एनकावंटर करतले म्हणटा डेप्युटी स्पीकराचें नाव घेतला ताणें डेप्युटी स्पीकर इज सामको सिरियस गंभीर मुद्दो आसा आनी टायम बाउंड मुद्दो आसा हे कारणाक लागून तुमकां हे टायमार रातचे 9 आफोवचें पडल्या अशें जालें म्हणल्यार आज अर्लियर इन द डे हांव फोनाचेर उलयतालो म्हजो फ्रेंड आनी आमचो युनायटेड ऑपोजिशनाचो जो भाग आसा आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर हाजे कडेन तो आउट ऑफ गोवा ट्रॅव्हल करतालो आनी आमी फोनाचेर दोगूय जाण गोंयचे बद्दल गोंयान वेगवेगळे जे विशय चालू आसा ताचे बद्दल उलयताले उलयता उलयता सडनली एक न्यूज आयली की जो काल इन्सिडेंट जाल्लो लँड ग्रॅबिंगाचो तो एक्युज्ड जो कस्टडींच्यान पळो आनी ताका पळोवपी जो आयआरबीचो कॉन्स्टेबल आसलो अमित नायक म्हणून ताणें सुसायड अटेम्प्ट केली म्हणून ही आमी दोगूय जाण फोनार उलयता उलयता न्यूज आयली आनी ताजेर आमी म्हणल्यार सामकें इतलें शॉकिंग आमकांय दिसलें तें आमचें डिस्कशन जालें की अमितूय म्हणपाक लागलो की कसो एक्युज्ड आतां एका एक्युज्डाक कस्टडींच्यान पळयता तो पुलीस ताका इतल्या सेन्सिटीव पोजिशनान दवरपाक जाय आसलो कित्याक तो हें स्वता जावन करूंक शकना एकटो मनीस जाल्यार ताका सुसायड करपाक ते फिनेल किंवा ते पॉयझन कशें मेळ्ळें हो व्हडलो सगळ्यान प्रश्न निर्माण जालो कित्याक जर सरकार तर मुख्यमंत्री डेली सांगता आपूण गंभीर आसा लँड ग्रॅबिंग लँड स्कॅम एक्शन घेता इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी ती गंभीरता पळयता पळयता आमी पळयला की जो प्रायम एक्युज्ड आसलो सादीक तो सिद्दिकी म्हणून तो पुलिसाचे कस्टडींच्यान सामको असो रॉयली भायर सरला ताका आमी पळो हो शब्द वापरूंक मेळना एस्केप जालो हो शब्द वापरूंक मेळना कित्याक ताका एका स्वता पुलिसान थंयच्यान रॉयली व्हरता आसतना सबंद देशभर लोकांनी पळयला कस्टडींच्यान तो कसो भायर सरला आनी गेला तो आमकां तेन्नाय प्रश्न पडलेलो की असो इतले सेन्सिटीव केसीन अरेस्ट जाल्लो प्रायम एक्युज्ड जाचेर कितल्योश्योच केसी आसा आनी कितलेशेच प्रकरणांनी ताजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी ते प्रकरणांनी राजकीय थोड्या नेत्यांची नांवां गुंतलेलीं आसतना ताका असो कसो तो इजिली भायर सरून पळो काय म्हणून जाल्यार ताजे बॅकग्रावंडाचेर हें सगळें जाता आसतना आज जेन्ना हांव अमिता कडेन उलयतालो आनी जेन्ना आमचें डिस्कशन चल्लेलें जेन्ना ती एटेम्प्ट टू सुसायडाची न्यूज आयली पुलीस कॉन्स्टेबलाची तेन्ना म्हाका अमितान गजाल सांगली की आजूच म्हणपाक लागलो आपल्याक कोणे तरी एक हें दिला पेनड्रायव्ह हाडून दिला म्हणपाक लागलो विथ रिगार्ड्स टू लँड ग्रॅबिंग केस आपूण म्हणपाक लागलो ताजे कडेन अमिता कडेन आपल्या कडेन आयपॅड आसा म्हणपाक लागलो आनी तो पेनड्रायव्ह त्या आयपॅडाक कनेक्ट जायना कारणान आपूण तो पळोवपाक पावलो ना आनी एअरपोर्टाचेर वचपाक आपल्याक उशीर जातालो हे कारणान आपूण तो पळोवपाचो उरलो सो अमितान म्हाका रिक्वेस्ट केलें आमी बरे फ्रेंड आनी पॉलिटिकली आमी बरोबर एज अ ऑपोजिशन काम करता सरकाराचे जे वेगवेगळ्यो ह्या गैरकारभार चल्ला ताच्या विरोधान ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो मातसो आपल्या घरा कडेन वच आनी तो पेनड्रायव्ह चॅक कर तातूंत कितें कंटेंट आसा तो चॅक कर कित्याक ही सिरियस गजाल जाली तो कॉन्स्टेबलाक आत्महत्या करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हांव घरांच्यान भायर सरलो सरळ अमितागेर गेलो तो पेनड्रायव्ह घेतलो आनी हांवें तो पेनड्रायव्ह चॅक केलो तो पेनड्रायव्ह चॅक करतकूच जी गजाल सामकी धोकादायक ज्यो घटना आनी तो व्हिडिओ आमकां जे सापडले भितर ते म्हणल्यार ताजी टेस्टिमनी जो एक्युज्ड आसा जो पळो सिद्दिकी म्हणटा तो ताणें स्वताचे ताजे 3 व्हिडिओ आसा हे व्हिडिओ प्ले करता हे तुमी आयकयात दुसरं कसं प्ले करा तो झालं अरे आमच्या फोनार मरतात कितें फुडें
हातूंच्यान आतां तुमी कितें आयकलें जो प्रश्न प्रत्येक गोंयकाराक पडलेलो आनी म्हाका दिसता सबंद देशान असली दुर्दशा पुलीस डिपार्टमेंटाची खंयच जमना. आमी एका टायमार गोवा आमी बॉम्बेचे पुलिसांक कंपेर करताले एट पार फॉर इन्व्हेस्टिगेशन आनी हॉनेस्टी खातीर. आनी हें जर प्रकरण आज जर आयकत पयलीं म्हणल्यार प्रत्येक मनशाक प्रश्न पडलो की सादे लोकल पुलीस स्टेशनान केसी इन्व्हेस्टिगेट सारक्यो जायना कित्याक तांचे कडेन मेकॅनिझम नासता म्हणून क्रायम ब्रांचाक दिता. आनी अशे परिस्थितीन जर क्रायम ब्रांचांच्यान जर प्रायम एक्युज्ड इतल्या सेन्सिटीव मॅटराचो जर पुलीस ताका घेवन भायर पळून ताका भायर काडटा आनी तो जर भायर सरता जाल्यार हें कशें काय म्हणून प्रत्येकाक प्रश्न पडटा. जो आता तो सिद्दीकी म्हणून तो एक्युज्ड आसा ताणें सरळ सांगला की आपूण पळून वचूंक ना. आपल्याक पुलिसाची एक टीम ऑलरेडी आपल्या फुडें कर्नाटकान गेल्ली म्हणून दुसरी टीम मागीर गेल्या आनी आपल्याक एसपी जो गुप्ता आसा ताज्या ऑफिसान व्हेलो थंय ताका मारलो इन प्रेझेन्स ऑफ डेप्युटी स्पीकर म्हणला. ताणें डेप्युटी स्पीकर जोशुआचें नांव घेतलां भितर आनी ते कितें फोर्स करताले ताका प्रॉपर्टी कितें आपल्या नांवार ट्रान्सफर कर ताजे फादराचें नांव घेतलां. सो देर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू दीस आनी दीस लँड स्कॅम इज टर्निंग इनटू अ बीजेपी पॉलिटिशियन्स पुलीस आनी लँड माफिया नेक्सस स्ट्रेट नेक्सस. कित्याक हातूंच्यान दिसता क्लियरली की पुलिसाचो डायरेक्ट हात आसा नाजाल्यार पॉसिबल नाही इम्पॉसिबल गोंयान अशी केन्नाच घटना घडूंक ना की क्रायम ब्रांचांच्या कस्टडींच्यान तो वर रात आपूण शूज बीज घालून रावला. आनी प्रत्येकाक खबर आसतलें तुमी पत्रकार तुमी ग्राउंडाचेर रिपोर्टिंग करता जेन्ना पुलीस कस्टडीन इतले दीस दवरता ताच्या आंगार फूल कपडे सुद्दां केन्ना दवरिना कित्याक थंय तो सुसायड करूंक शकता. कितें जाल्यार तो मनीस सिद्दीकी म्हणटा तो ऑलरेडी फूल कपड्यांनी आसलो. ताका पळोवपी पुलीस आनी आज ताका जे कॉन्स्टेबलान ताका घेवन थंयच्यान भायर सरला म्हळ्यार तो दिसला कॅमेराचेर ताजे जो कॅमेराचेर दिसून नासलेले आनीकूय आसा जे ऑलरेडी सिद्दीकीन सांगल्या की एसपी भितर इनवॉल्ड आसलो. ताणें डीवायएसपी सूरज म्हणटा ताचें नांव घेतलां. त्याच बरोबर एसआयटी जी आसली तांचे ऑफिसर इनवॉल्ड आसले म्हणल्या प्लस लोकल क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसले म्हणल्या जाल्यार अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता हे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॅम चल्ल्या. आमी ऑलरेडी पयला जॉब स्कॅमांनी कशे बीजेपीचे कार्यकर्ते घुसपल्ले कशी नांवां येता ताका कशें सगळें डायवर्ट करपाक चेपणां घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी तें चालू आसतना आज आमी ही जी गोष्ट पळयता की स्वता एसपी रँकाचो ऑफिसर कितें पॉसिबलूच ना न्ही जो ताणें कापास्ताद केल्या कॉन्स्टेबलान एक्युज्डाक भायर काडपाची ही ताका कोणें तरी डायरेक्शन दिल्या शिवाय तो करचो ना. आनी आज जो सुसायड ताजो अटेम्प्ट जाला तो आमकां तरी असो दिसता मोर देन अ सुसायड एंगल वेदर इट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर दॅट कॉन्स्टेबल. कित्याक कशें ताका पॉयझन ऑर फिनेल थंय मेळ्ळें कसो ताका एक्सेस मेळ्ळो जेन्ना इतलें सेन्सिटीव मॅटर आसा ताका मेळपा जायना आसलें जाल्यार म्हाका दिसता लूज एंड्स हांगा कवर अप करपा खातीर हे प्रयत्न चल्लेलो आनी मोर देन सुसायड अटेम्प्ट टू मर्डर एंगल शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड इन दीस. इमिजिएटली त्या कॉन्स्टेबलाक अप्रुवर करून घेवपाची आनी हे जे पुलीस ऑफिसर ताणें नेम केला तांकां को अक्यूज म्हणून ते केसीन नेम करपाची गरज आसा. हो व्हिडिओ जो म्हणटा पळय तेणी सांगलें की मागीर आपल्याक एसपीच्या ऑफिसान हय हे केन्ना जालें आफ्टर भायर सरल्या उपरांत पळय ताणें 2-3 व्हिडिओ दिल्या. ताणें एक टायमलायन ताणें सांगला आपल्याक पुलीस घेवन गेले आनी आपूण वचून आपल्याक एनकावंटर करतलो म्हणून धमकी दिली जाल्यार हे गजाली ह्यो सगळ्यो सिरियसली इन्व्हेस्टिगेट जावपाची गरज आसा. किंवा जर सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय स्लोगन आसलेले जर पुलीस जर खल रक्षणाय आनी सद निग्रणाय करूंक लागले जाल्यार ताची परिस्थिती कितें जाता ती म्हाका दिसता आज सबंद गोंयकाराच्या मुखार आसा. लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी गोंयान फेल जाल्यार आमी पयल्या क्रायम्स ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन यू नेम इट एंड वी हॅव इट इन गोवा. आनी ताजे वयल्यान जर लँड स्कॅमा सारखे लँड ग्रॅबिंग गोंयकारांक जमीन घेवपाक मेळना अशें हजारांनी स्क्वेअर मिटर लाखांनी स्क्वेअर मिटर गोंयकारांची जमीन ग्रॅबिंग केल्ल्याची जर एसआयटीन आमी हाजे पयलीं सांगलेले की एसआयटी जी केल्या तातूंच्यान कांय निष्पन्न जायना. एसआयटीक यूज करून एसआयटीचे जे जमनी ज्यो आयडेंटिफाय केल्या त्यो भितरले भितर एनओसी दिवन विकपाचे प्रयत्न चल्ले आनी हें चालू आसा. हें जालां आनी हांवें म्हाका दिसता तुमी चॅक करा हाजे पयलीं सांगलेले हो ताजो पुरावो. हातून हे आयपीएस ऑफिसरा सकट बाकीचे ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसा. इमिजिएटली आमची मागणी आसा की एसपी क्रायम आनी जे ऑफिसर्स हातून नेम केल्या दे शूड बी इमिजिएटली removed from crime branch. A new team should be put in place. This officer should be named as accused in this entire matter and a specialized agency should be appointed to investigate this entire angle. सर कितले पॉलिटिशियनांचे नाव घेतले ताणे पळय आमकां तरी आयकूंक येता तातून ताणें स्ट्रेट डेप्युटी स्पीकर जोशुआचें नाव घेतलां हू इज अ बीजेपी लिडर. पयरूच ताजो पीएमा बरोबरूय फोटो आमी पळयल्लो जाल्यार म्हाका दिसता अशा परिस्थितीन हे दिस इज जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग न्हय. हो सिद्दीकी म्हणटा तो एक मनीस कितलेशेच जाल्या कितें जालें ताचो आउटकम कितें जालो इन्व्हेस्टिगेशन तो रिपोर्टूय आमी पळयला. आजूच गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसायन सुद्दां सांगलेलें लँड ग्रॅबिंगाचें डेफिनेशनूच ना थंय सारकें डिफायन केल्लें ना.
ताणें क्लियर केला जाल्यार हे सगळे बॅकग्राऊंडाचेर म्हाका दिसता आय वॉश जो चल्ला तो खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा आनी ही सिरियस गजाल म्हाका मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हाडची पडली तुमच्या मुखार कित्याक आज सपोज ही आमी रातची आतां जर हाडनासली जाल्यार कदाचित फाल्यां पर्यंत ताजे जे कोण लिंक्स आसा आतां जसो ते कॉन्स्टेबलान सुसायड करपाचो प्रयत्न केलो तो सुसायड काय मर्डर ताका फाल्यां मारून उडयतले ताका हांव फसयला म्हणना तो एखादे ताका ताजे सिनियर ऑफिसरान डायरेक्शन दिल्लें आसतलें आनी आतां नांवां भायर फुट्टलीं म्हणून ताका मारपाचो प्रयत्न केला आसतलो कित्याक नाल्यार क्रायम ब्रांचान ताका विश कशें मेळ्ळें एटेम्प्ट टू सुसायड करपाक भितर कस्टडीन ऑलरेडी तुमचो एक एक्यूज सुटून पळा तुमच्या कस्टडींच्यान जाल्यार दुसरो जो ताका पळोवपी आसा तो एका दिसान सुसायड अटेम्प्ट करता हें कितें चल्लां हें सुनील इतली जाणांची नांवां येता सगळे तुम्ही म्हणजे पोलीस एसपीची नांवां येता SP ची नांवां. सगळ्यांची नांवां येता सो हायर ऑथॉरिटी सुद्धा इन्वॉल्व आसा आणि गव्हर्नमेंट लेवलाचेर म्हणजे पण गव्हर्नमेंटाचे हायर ऑथॉरिटीचे आशिर्वादा शिवाय ह्यो गजाली घडूंक शकना कित्याक ताणें आतां जी टेस्टिमनी आतां पळय तो एक्यूज ताजे हाजे वयल्यान आमी कोणाक कॉर्नर करिनाका पण घडल्यात गजाल ती जर तुमी सर्कमस्टान्शियल जर गजाल जर चॅक करीत क्रायम ब्रांचांनी कस्टडींच्यान असो कोण पळोवंक शकता भायर हे फकाणां आली मरे आनी तो कपडे घालून बरो वर्रात रेडी जावन रावला भायर सरपाक कशें जावंक शकता दॅट मिन्स देर वॉज अ प्री प्लॅन ताका सांगलेलें की बाबा ह्यो प्रॉपर्टी तूं अमके अमके कोणाच्या नांवार कर ट्रान्सफर कर आनी वी वील लीव यू म्हणून सोडटले म्हणून मागीर ताका तांचें तें ट्रान्झॅक्शन फिसकटलां आसतलें ताका ताणें सांगलेले प्रमाणे एक्युजडाक एनकावंटर करतले म्हणून धमकी दिली हे गँग ऑफ वसेपूर जालो हो गोवान हय पण आज जी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज मिसगायड करपाक आसतलो येस बेनिफीट ऑफ डाउट घेवया बट म्हाका दिसता आज हे सगळे प्रकरणान पुलिसूच एक्यूज ना न्ही रे एक्यूज कोण आहा भितर पुलीस एक्यूज ना आयआरबी तो कॉन्स्टेबल एक्यूज ना ते कितें गाड्यार बसयल्लो ताका रॉस ऑमलेटीच्या गाड्या वयलो तो पळोवंक ना न्ही उठून क्रायम ब्रांचाची कस्टडी ती वॉट इज क्रायम ब्रांच क्रायम ब्रांच इज द स्टेट स्पेशलायज्ड पुलीस एजन्सी द नॉर्मल क्रायम विच द नॉर्मल पुलीस स्टेशन कॅनॉट इन्व्हेस्टिगेट जी नॉर्मल पुलीस स्टेशनां ज्यो केसी इन्व्हेस्टिगेट करूंक शकना जाका वायडर स्कोप आसता वायडर ज्युरिस्डिक्शन आसता ती केसी इन्व्हेस्टिगेट करपाक क्रायम ब्रांचाक दिता ताजे कस्टडींच्यान जर एक्यूज जर पळपाक लागले जाल्यार आनी कोण इन्व्हेस्टिगेट करतलो पुलिसूच हांगा एक्यूज्ड आसा I was trying to, we will also bring this matter to the notice of the DGP so that immediately action should be there. Also that witness, prime witness तो हो आसा constable कोण तो ताजो safety has to be protected. इतलो कॅज्युअली गेलो तर पयलींच लोकांक डाऊट लागलो अरे प्रत्येक मनशाक प्रश्न पडटलो न्हय तो का कितें हाडून बेटा बाकड्यार भायर बसूंक नासलो न्ही इज अरेस्टेड मरे आतां तो भितर आसा वयल्यान तो कपडे घालून आहा फूल कपडे घालून बसला म्हणजे ही सगळी ताजे ताका ही वॉज गेटिंग अ VIP ट्रिटमेंट कित्याक कोणाचें तरी नांव भायर येवंक जायना म्हणून ताका VIP ट्रिटमेंट मेळटालो लॉ अँड ऑर्डर वर्स्ट सिच्युएशन आसा गोंयांत सध्या म्हाका दिसता ऑलरेडी एंटायर इंडियेक जर कंपेर करीत इवन लार्जर स्टेट्स लायक उत्तर प्रदेश आनी बिहार गोवा इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स्ट लॉ अँड ऑर्डर इज टोटली अ डिझास्टर वी हॅव सीन इन द पास्ट DGP ऑफ द स्टेट बीइंग इन्वॉल्ड इन लँड स्कॅम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गेटिंग इन्वॉल्ड इन लँड स्कॅम म्हळ्यार हे IAS IPS ऑफिसर्स गोंयांत येवन गोंयचे बरें करपा खातीर गोंयांत बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपा खातीर येतात काय गोंय विकपाक एवरीबडी वॉन्ट अ पाय ऑफ द केक हो प्रश्न पडटा हय कितें म्हणटा पळय ताणें क्लियरली सांगला की आपल्याक पुलिसांनी पळयला म्हणून ताणें सांगलें एक टीम पुलिसांची पयली गेली एक मागीर गेली आपल्याक SP च्या ऑफिसान व्हेलो आपल्याक थ्रेटन केलो एनकावंटर करतले म्हणून आपल्याक मारलो म्हणटा तो इन प्रेझेन्स ऑफ ऑफिसर ऑफ रँक ऑफ IGP एंड द डेप्युटी स्पिकराचें नांव घेतलां ताणें डेप्युटी स्पीकर इज वन ऑफ द हायस्ट पॉलिटिकल पोस्ट इन द स्टेट सो एक्युजानूच सांगला की आमकां पळय येस 100% आनी जेन्ना क्रायम ब्रांचाचे जे पद्दतीन तो पळा कोर्टान व्हेल्लो बाबा हात सोडून कितें मारून पळयलो वर ताका कोणें पुलिसांचेर हल्लो करून पळोवन व्हेल्लो जाल्यार समजूंक शकताले आनी कितें एंगल तो चलून गेला मरे भायर म्हळ्यार ताणें ताका चॅक इन केलो हांच्यांनी आनी चॅकआउट केलो तो हॉटेलान गेल्लो रावपाक कळ्ळें तुका चॅक इन केलो तो टूर ताचो सोंपलो ताणें चॅकआउट केलो भायर सरलो तो पुलिशेन गोंयांत क्रायम ब्रांचान स्पेशली म्हाका दिसता हे सर्वीस सुरू केल्या बेड एंड ब्रेकफास्ट सर्वीस सुरू केल्या टुरिझम कन्सिडर करून लोक येया बरे रावा खाया पिया आनी भायर सरा ना हांगा मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवपाची गरज आसा बिकॉज होम डिपार्टमेंट कम्स अंडर द चीफ मिनिस्टर वॉट इज गोईंग ऑन इज अटर नॉनसेन्स दीस थिंग्स कॅनॉट बी अशी ती ब्रश ऑफ करून आनी वाऱ्या वयली 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 उडवाउडीची उत्तरां दिवन जावचें ना दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस एक्यूज हेज नेम द SP आनी तो सांगता आपूण सरेंडर करपाक रेडी आहा म्हणटा तो क्रायमाक दिया आपल्याक एनकावंटर करतले म्हणटा इट एवरीबडी हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड नाव
एंटायर एंगल हेज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. दिस इज सिरियस. एट द सेम टायम रातची आता इमर्जन्सीन घेवपाची, कित्याक तो एक्यूज सुद्दां ना. फाल्यां तो अमित नायक काय कोण कॉन्स्टेबल आसा, टुमोरो इफ ही इज बीन मेड, तो इन्वॉल्व काय अंडर प्रेशर ताणें काम केलें, तें इन्व्हेस्टिगेट जावपाची गरज आसा न्ही सारकी.